सडये शिवोले सातेरी देवस्थानाच्या कामाचो शेनवारा शुभारंभ जालो। एकदा देवस्थानाचे काम पुराय जातकर भोवतणी सुशोभितीकरण करपाच्या कामाक हात घालतले। तशेंच कळंगूटकारांच्या वटेंतल्यान फुलना पाकळीची मदत शिवोलकारांक आसतली म्हण ह्या वेळार मंत्री मायकल लोबोन सांगला। ह्या वेळार थळावे आमदार विनोद पालयेकरूय हजर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर शिवोलेच्यान गौतम शिरोडकार। पयले सुवातेर म्हणजे हांव थँक्स म्हणटा सर मायकल लोबो सराक, तशेंच आमचे शिवोलचे MLA विनोद पालयेकर सराक की तेंच्यांनी आमकां हे हेल्प केल्ली आसा कंपाउंड एंड ट्रॅवल्स। तशेंच आमचे आतां 30 तारखेक देवस्थान हे मोडपाक गेल्ले आसा, त्या करता जशी आमकां ही हेल्प केल्ली आसा तशी सर मायकल लोबोक आमी तशेंच विनोद सराक आमकां हें करता की जाता जाल्यार आमकां हेल्प करचें म्हणून तेंकां देवस्थाना सातेरी। आणि आज ह्या सातेरीच्या ह्या देवस्थानाच्या आंगणान आमी आसा। आज बरो असो कार्यक्रम हांगासर जाल्लो आसा। देवस्थानचे अध्यक्ष सावय वेरेकार, गोंय राज्याचे मंत्री बाब मायकल लोबो, सगळे पंचायत मंडळ आणि हांगा जमलेले सगळे भावीक एक हे देवस्थानचे जे काम आसा हे देवस्थानचे काम बरे भाशेन बेगीन जावचे अशी एक कल्पना आसा आणि त्या दृश्टीन सरकार दरबारी प्रयत्न करून आणि बाब मायकल लोबो ह्याच्या खात्यांतल्यान जास्तीत जास्त मदत ते दितले अशी हांव तांकां आवाहन करता। शिवोलेम सातेरी देवीक प्रणाम करून नमन करून ह्या रायचे निकते आमी सुरवात केल्ली आसा काम करपाची, नाल फोडला आणि म्हाका दिसता काम खूब आहा। पयले सातेरी देवस्थानाचें काम आहा, देवस्थानाचें काम जाल्या उपरांतूच म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशनाक हात घालप, टायल्स करपाचे वो एक वाटेनसून तें काम करून येवप जे ऑबस्ट्रक्ट जायना पळय तशें। मेन काम जे आहा हें देवस्थानाचें आमचो हेल्प आसतलो, फुल नाल्यार पाकळी तरी आमचे वाटेनसून कोंगटकाराचे वाटेनसून शिवोल्या खातीर आसतलो इतलेंच सांगून थँक्यू सर।